प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पुन्हा जिवान जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो परत आमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी पुन्हा जिवान जाल्यार जेजून परत परत ताच्या सिसांक मेळटा आसतना म्हणलें इतलें शांती तुमकां एक दुसरें हांव तो कित्याक गे म्हळ्यार सिसांक जेजू ताचे सांगता 3 वर्सां आसतना सगळो अनुभव आसले, पूण पुन्हा जिवन जाल्ले उपरांत ताची वळख धरूंक तांकां कश्ट जाले. कित्याक तो जेजू थंय सांगता आसलो, त्या जेजू सांगता ते वेताले, जेवताले, खाताले, रावताले. ताणें पळयलें त्या जेजून करचीं बरीं कामां सगळीं कळीत आसोनी जेजू पुन्हा जिवन जाल्ले उपरांत तांच्या मुखार येता आसतना ते कित्याक ताका पातयेवंक विचारले, या कित्याक तांचे थंय तो दुबाव आयलो गे म्हळ्यार आतां पुन्हा जिवन जाल्लो जेजू ताच्या महिमेंत आसलो. ताची आतां बॉडी सगळी ती महिमे बरी, द ग्लोरिफाईंग बॉडी ऑफ क्रायस्ट. ताचे उपरांत ताणें ताचे गाय दाखयत आसतना मात्र तांकां पातयेनी येताली आनी ते विजमेत पावताले. ताच्या पयलें ताची ती ग्लोरिफिकेफायड बॉडी आसा पळय ती पळोवन तें कितें 3 वर्सां ताचे सांगता आसतना ताका पळयलें आनी हांगा मस्त वास्ट डिफरन्स आसलें. ताकाच म्हणचे महिमे बरी जिवनांत वांटेली जावच्याक आमी केदाळ मागचें आहा पळय, केदाळ म्हणचे तशें जाल्यार महिमे बरी जिवनांत हांव वांटेली करून दी सोमी आमी म्हणटा. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, आमच्या जिवनांत कितें गरजेचें? सोम्याच्या पुना जिवनपणान जावं दी, ताच्या खुर्साच्या मरणान जावं दी, आमकां कितें पळोवंक मेळटा? आमकां पळोवंक मेळटा इतलेंच, सर्वस्व ताचें ताणें आमकां दिलें. ताच्या पयलें ताच्या बापान, आमच्या देवान ताच्या एकल्याच पुताक, ताचे कडेन आसली ग्रेस्तगाय म्हळ्यार आपलो पूत. आतां जायते जाणांनी म्हणचें आसा म्हजी ग्रेस्तगायच म्हजी भुरगीं. आतां आमकां कश्टात तांकां शिकयता आसतना जायते पयशे जाय पडटात, पूण तींच म्हजी भुरगीं म्हजी ग्रेस्तगाय. त्या देखून त्या भुरग्यां खातीर कितलो सॅक्रिफायस करूंक आवय बापूय तयार आसतात. कितें तांकां कितलें व्हडलें बरें शिकप दिवंक तीं तयार आसा. बऱ्यांतल्या बऱ्या स्कुलान, बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत तांकां घालून कसलो बरो कोर्स करूंक जाय तितले तीं सगळे तयार जावन करतात. तर बापान आपल्या पुताक, आपली ग्रेस्तगाय जावन अशा पुताक ह्या संवसारांत दिलो जाल्यार आमच्या तावन ताणें कांयच घेवना, फकत ताणें आशिल्लें दिलें. आनी त्या देखून सोमी जेजू ह्या संवसारांत आयलो, शब्द जावन आसलो तो मनीस जालो, मनशा सैम आनी दैवी सैम सांगाता घेवन ह्या संवसारांत तो 33 वर्सां जियेलो. आनी ताणें कितें केलें? आपल्या बापान केल्लेंच पुतान केलें. आपलें सगळें जिवीत हेरां खातीर ताणें दिलें म्हणटा आसतना ताचें जिवन मात्र न्ही, ताच्या जिवनाद्वारे नवें जिवीत आमकां ताणें फावो केलें. खुर्सार मेल्लो फकत आमची पातकां भोगसूंक न्ही, नव्या जिविताच्या वाटेंत आमकां उठोवच्या खातीर. त्या देखून आमी संस्कृतान केदाळ्या म्हणटा पळय, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय. समाधान मागीर म्हणटा शांती 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 समाधान. तर तमसो मा असतो मा सद्गमय, असत जावन सताक. तर कितें ताणें केलें? ह्या संवसारांत कितें सकडी अन्यायान जिवन आसात, अन्यायान कर्ण आसात, तें सगळें आपल्या वयर घेवन पातकी जिवन ताणें बदलोवच्या खातीर तेच आसत जावन सताक ताणें उतरवणी करूंक आपल्या मरणाद्वारे आनी पुना जिवनाद्वारे आमकां शिकयलें. काळोख जावन उजवाडा, काळोख खंयचो? जेवसारचो आनी त्या पातकाचो. तो काळोख आमच्या थंय आज बोवारी जायतो भरता. त्या देखून आमी काळोखाच्या कोणांत ती आसात, उजवाड तांचे थंय ना म्हळ्यार ते. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार मरणांत हांव जिविताक. अशें ताणें केलें कित्याक सर्वस्व आपलें जिवन समर्पीत करून आमकां नवें जिवीत दिलें. पूण आमचे तावन ताणें घेतिल्लें कांयच ना. आमचे तावन घेतिल्लें पातकाचो बरो आपल्या सगळ्या कुडीर. त्या देखून जेसेमनी म्हळ्यांत आमी म्हणटा जेजू मागतना रगत गमेलो, कित्याक ती जडाय, ती पातकाची जडाय इतली आसली की आमी घाम येता हांव तो रगत गमेलो, कित्याक त्या पातकाचो बरो ताणें संपूर्ण नितळ करूंक आसलो.
त्या देखून आमी मागतना केदाळ म्हणटा जेजूच्या आमले रगतान म्हजी पातकां धुवन काड, जेजूच्या आमले रगतान म्हजी पिडा धुवन काड, जेजू आमले रगतान म्हजें तें असलें मेळेपण धुवन काड, म्हजें तें असलें खोटेपण धुवन काड. म्हळ्यार त्या रगताचे थेंबे थेंबे ताणें आमचे खातीर दिले. अशें दिलें म्हणटा आसतना असलें सर्वस्व ताणें आमचे खातीर त्याग केलो. आपलें जिवीतच ताणें दिलें. पुना जिवनपणाद्वारे नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां व्हरून पायलें. तर दिवचें म्हणटा आसतना कितें आमचे जावन कितें घेतलां गी म्हणलें एक आमी विचारलें जाल्यार ताणें आमचे जावन घेतिल्लें कांय ना, सगळें दिलें आनी दिलें. तुमी आयकलां जावंक पुरो लेना बँक आनी देना बँक. लेना बँक म्हळ्यार काणगोंचें, देना बँक म्हळ्यार दिवचें. तुमकां कळीत आसा देना बँक म्हूण आसा, पूण लेना बँक आसा की ना म्हाका कांय कळीत ना. पूण लेना बँक म्हणटना आमी काणगोंचें आनी काणगोन आमकां हेरांतोन काण गेल्लें, काणगोंचे हात मात म्हूण आमी चिंतचे. तर आमी काण गेल्ले परत दिवच्याक सय थोड्यांक आमकां मोतीर येना. त्या देखून हांवें हाचे पयले फावटी सांगलां म्हूण दिसता, जायती विनवणें हांव खंयच्या रेतेरीक वता आसतना पळयतां आनी त्या हर एका रेतेरींनी आमकां दिवंक आसले पयशे फाटीं मेळच्याक म्हूण विनवणी येतात. पूण आमी दिवंक आसचे पयशे फाटीं दिवच्याक म्हणले विनवणी येद्दोळू हांवें पळयल्ली ना. रीण फारीक करूंक न्ही, रीण आमकां दिवंक आसचें तें दिवच्याक म्हूण आमी पळयता. तर आमी खाण गेल्लें दिजें म्हूण ना गी. आमी कितेंय हेरांचें खाण घेता आमकां गरजेक तें आमी पयलें दिजें म्हूण आसा. आनी पयलें तें दिलें जाल्यार मात्र आमी खाण गेल्लें तें बऱ्या तरान फाटीं दिता आसतना आशिर्वादीत जाता. ना तर आमी खाण घेता आनी आमकां उडास ना, जावंक पुरो थोड्यांक पावट ना. फाटल्या दिसांनी एकली म्हणा लागली हिका दिवंकूच जायना फादर, हांव जायतें मागतां तिचें सिच्युएशन बरें जावं दी म्हूण. त्या खातीर आमी थोडे फावटी चिंतीत राव आमी कित्याक मागचें तांचे खातीर, तांकां बरें जावं दी म्हळ्यार तांकां बरें जाल्ल्याक्षें त्या प्रमाणें ती पाटी आमचें कितें देवें दिवंक आसा तें दिवन आमकां बरें जावन म्हळ्यार आमी कोणाक तें देवें दिवंक आसा तें आमी दिवचें. त्या देखून लेना बँकाचें की चड देना बँकांत आमी डेपॉजीट करचें भोव बरें. आनी लेना बँकेताळे आमी तें घेतिल्लें आहा पळय तें आमी घेवच्यांत थोडीं जाणां उरता, थोड्यांक तें मोती गती येना. जाल्यार कोणाक देना बँक दिवन सवय आसा तांणी दिवचें. त्या खातीर हांव केदाळे म्हणटा ह्या मनशांनी आमी केदाळे फकत काणगोंची आनी काणगोंची आनी काणगोंची मास जालें जाल्यार ती संवय पडटा, ती संवय पडटा. ना म्हण न्ही, आमचे कडेन आसलें आमकां दिवंक कळीत जायना. दिल्ल्यांतलो संतोश वर्तो जावन आसा मोगाचें. जावंक पुरो एक ल्हानशें. थोड्या जाणांक पळयतना कळटा तांकां कोणी येवं दी कोणी कांय सांगूं दी तांकां तांचे वर बिरमत आनी कितें म्हणी तें दितात. तेन्ना आमी चिंतूं पुरो ह्या मनशा विशीं ती हाका कांय कळिता गी कित्याक हें दिता हो कित्याक दिता म्हूण जालें जाल्यार तांकां ती एक तांचे वयर बिरमत, तांकां एक सुरसुरे ह्या मनशाक अशें जालां न्ही गी म्हूण. हांव थोडे फावटी आमच्या पार्लरान कोणी बसून आसतना कोणी येवन सांगता म्हजे इतले कश्ट आसात, म्हाका ते कश्ट आसात, हांव वयरूंक टायकर नासा म्हूण पळयता. आनी थोडे जाणां बारीक खीण आयकोन आसतात. म्हळ्यार ह्या मनशाक असले कश्ट आसात आनी तें आसलें थोडी म्हणटा म्हजे कडेन कांय आसलेलें दिता ताका. दिवचे एक स्वभाव, दिवचे गूण आहा पळय तो दैवी गूण म्हणून आमी सांगयत. आमी चिंतलें जाल्यार आमी काणगोंक उत्तासो जंय आमकां हेरांनी दी जैत म्हूण जाल्यार आमी तातूंत संतुश्ट जावंक जायना. हांवें जायते कडेन पळयलां आमी कितें करता म्हळ्यार आमी घेता आनी आमचे थंय दिवंक ना गी. त्या देखून दिवंक एवढी कोण संवय करता पळय तो निरंतर दिता, निरंतर दिता म्हळ्यार थांतोसो संतोसो तो अनुभव केल्ल्यांक मात्र कळीत. सम्याचो अर्थ संतोष ताणें दिवच्यांत पासारलो जावन आसा. कितें दिवच्यांत ताचेंत कूड आनी रगत आमकां दिवच्यांत. एवकरिस्ता मारिपात आमकां तें दिलां. आज तेच एवकरिस्ता मारिपात आमी कितलींशीं जाणां संतोश भरीत जाता, उल्हास भरीत जाता. एवकरिस्ताचो मोग आसली कितल्या दरबस्त मापान परिवर्तन जातात. मात्र न्ही तांचें तें अशें आतां कांयच म्हाका करूंक जायना. एका मनशा विशीं हो पिवण्याचो मनीस ताका चेंज करूंकच जायना. उलयलें जाल्यार तो म्हाकात कांय करूंक आसा म्हूण भियेवचे थोडीं मनशां आसात. कावन्सिलींग येताना म्हणटात ताका चेंज करूंक जायना पळय. ते दळ हांवें म्हणचें आसा चेंज करूं आमच्यान ताचें चेंज करूंक जावचें ना पूण देवाक जाता. कित्याक तेच कॉन्सेक्रेटांत
येवकारिस्त जेवचे मांस आनी रगत ह्या जाग उंचायक उबारन थंय तो मागता आसतना तुजी त्या संवादांत तूं घाल. कितलेशे जाणांचे लायफ चेंज जाला. ते देखून परकली म्हणा लागली आयिल्ली, फादर म्हाका दिसता हांव खळवळायन आनी जायत्या खलतेपणान मागतालें म्हज्या पुताक इल्ली बरी बूद येवं दी म्हणून. आनी आतां ती बरी बूद आयल्या फादर. आतां म्हाका दिसता देवान म्हाका भोव आपुरबायतारान ताच्या बरी बूद येवंक देवानच ताची मत उजवाडयल्या कोणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आर्गां जेजो ओग्लाब जेजो वंदन आनी महिमा जेजू. तुवें केलें सर बरेंपण आमकां तसले आपुरबायचे गूण तुवें दिल्ल्या खातीर. तसले गूण नान तर ते येवच्या खातीर आमी मागया. आमी केन्नाच खाणगोंचे मातनी आनी हेरांक दोगो दिवचे न्ही. ताच्या बदलाक आमी दिवच्यांत आमचो संतोश आटापोवंक जाय. त्या खातीर हांव केदाळाय कितें हांवें म्हणचें आसा, कितें आमी हेरां जावन खाणगोवचें न्ही. आमी बेनॉलन्स क्रिएट करचें. खंय कोणी गेलीं त्या वेळार आमी बेनॉलन्स क्रिएट करचें आनी म्हणचें तूं आतां म्हाका इतलें बरें आनी केलां त्या प्रमाणें तांच्या देखून हेरांकय बरें जावच्याक आमी अपेक्षिंचें. खाली एक शब्द सांगल्या पुरो असले मनशां येवचे आसात तांकां पळोवन घेया म्हळ्यार पावता. ती संपूर्ण तरान तें पळोवन तें करून सोडटात. अशें आसतना मोगाचे भावन आनी भयणीनो, सगळें बरेंपण देवान दिवचें जावन आसा. देवाचें बरेंपण आमी वळणया आनी ताणें आमकां दिल्ले ते वर्ते गूण दिवचे. सोम्याच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार तो ग्रेस्ट तरणाटो माथ्यो सोंजो चॅप्टर 19 हातूंत तुमी पळयलें जाल्यार कितें जाता. ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येता. जेजू लागीं तो म्हणटा, जेजू सस्तांचो जिवीत मेळचें जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. 10 उपदेश पाळी जाय आनी 10 उपदेश सगळें आसा. हेरांक खंयचेंय वायट करूंक ना. आनी आसा तो म्हणलो हांवें ते सगळे पाळ्ळेत. आनी पूण तेन्ना जेजू ताका म्हणा लागलो, वच आनी तुजें आसलें ईक आनी दुबळ्यांक दी. इकून तें दवर म्हणून ताणें पळया इकून तें दवर म्हणून. त्या खातीर जेजू माथ्याच्या वांजेला परत सांगता, तुमची दिरवीं पुंजय नाका त्या संवसारांत. ह्या संवसारांत जायतीं दिरवीं आमी पुंजोवन आसता आनी त्या दिरव्या देखून कितें करता, आमचें मोनय थंयच, आमची मोती थंयच आनी आमचें सर्वस्वी थंयच. त्या देखून आमी निराळ आसना, आमी सुटसुटीत आसना. कित्याक म्हळ्यार आमकां थंय कितें जाता काय, हाचें लेख धरूंक ताचें लेख पाक करूंक आसोंक पुरो आमचें थंय. तें लेख पाक धरयत पूण तातूंत आमी मेतेर जावन तीस खंत काण आमी बसल्या तर आमचें जिवन सुगम आनी सरळ जावच्याक आमकां एक आडखळ जाता. त्या देखून तो म्हणा लागलो, वच आनी तुजें आसलें वीक आनी दुबळ्यांक तें दी. तेंत तुमी जाग्या वचा. हांगा पळयलें जाल्यार कितें जालें, ताका भोव बेजार भोगलें. ताचें मुखामळ बावलें म्हणटा. बावलें कित्याक म्हळ्यार ताचें तें आसलें इतलें पुरो ताका दिवन कळीत ना. उपादेश पाळटालो. उपादेश आमी जायते जाणां पळयता. हांव देवा लग्गे आसा, देवा कडेन मागता, देव म्हजो धनी म्हणून समजोन घेता, म्हजो स्वामी म्हणून समजोन घेता, सगळें हांव समजोन घेता. पूण कितें तें उदारपण म्हजें थंय ना. तर देवाक खाली हांव म्हज्या लिप सर्विसान मात्र म्हज्या काळजांत तसो अनुभव जातना ऑटोमॅटिकली म्हज्या काळजांत उमाळोन हे जाय तसले बरे गूण शेगूण. आनी तसले शेगुणांत भोव आपुरबायचो वर्तो शेगूण जावन आसा. जनरॉसिटी, बी जनरस टुवर्ड्स अदर्स. आनी अशें तो ताचें तोंड बावलें. कित्याक म्हळ्यार हें सकळी दिजें न्ही. तुका तिकून दवर म्हणलें जाल्यार तो कांय बावतो ना, तो लोकोण ना. पूण हेरांक दिवन ये, दुबळ्यांक दिवन ये म्हणटा आसतना तेन्ना ताका बारीत कश्ट मारले. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी जायते पटीन पळयता आमकां दिवचें म्हणटा आसतना आमच्या मोतींत कितेंय भोगता. आनी दिल्ल्यांत आमी दिरवें पुंजयता म्हूण आमकां तें कळीत ना. थोड्यांक आमकां तें कळीतच ना. त्या देखून म्हणचें आसा, म्हाका देवान दिलां तें म्हाकाच ना. मदर तेरेसा म्हणटा, जेजू आसा दोन कडेन. एक येवकारिस्ताच्या सक्रामेंतांत, मिसाच्या बलिदानांत. दुसरें गरजेवंताच्या काळजांत, गरजेवंताच्या जिवांत. कोणा सकडी गरज आसा सांग पुरो. थोडेशें तुज्या कडेन आसचें, एक बरीं 4 उतरां आसचीं. हें सगळें आमी दिवंक शिकत जाय. लेना बँक न्ही, देना बँक दिवचें. आमी जायते पटी त्या खातीर हांवें म्हणचें आसा केदाळाय,
कित्याक आमी खाण गेल्लें दिवंक आमकां मोतीक येना, फकत हेरांनी दिवचें मात्र आमकां दी जाय म्हूण मोतीक येता. कित्याक म्हळ्यार आमी उदार जायना. आमचे गूण उदारपणाचे जाले जाल्यार खंडीत जावन म्हाका आनीक उडास आसा. आमच्या घरांत आमच्या मायन काडलें तें लोन ती म्हणटाली केताळे फारीक जावच्या म्हणसर आमी फूल पोट जेवंक सयत साथ दिना. कित्याक तें दी सय कोणाचें जावं दी, कोण इसारता इसारना म्हूण आमी पळोवचें न्ही. तसले गूण आमी आसा केले जाल्यार आमी संपूर्ण तरान हेरांच्या बऱ्यापणाक आमी पावता. तशें आसतना आमकां दिवचें. थोड्यां कडेन कांय आसूंक ना जावंक पुरो, तांकां सांगचें म्हणिना, तांकां तें दिवची एक संवय जावन गेल्या. आनी अशें दिल्ल्या देखून कितें जालां, तांच्या मोतीक समाधान मात न्ही, तांच्या कुटुंबाक जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळ्यांत. ते देखून थोड्यांक आमी एनावन्स करिचें म्हणिना. थोड्यांक लेख घालतात, दिजें गी, नाका गी, तें गी, हें गी म्हण. तुजे कडेन आसा दी दी. कितलें दिवंक आसा, कितलें आपुरबाय तरान सोम्या सांगात एक जावंक जाता तितलें आमी दिवंक शक्य जाय. येत्या दिसांनी तुमी जायते वॉट्सॅपान पळयलां जावंक पुरो, जायत्यो मॅसेजी तुमकां येवन आसात. आमचो पापा फ्रांसीस मरण पावले उपरांत पळयत आसतना ताचे कडेन आशिल्ले फकत $100 म्हळ्यार एक €90. अशें म्हणटा की ताका इतलें इनकम करी येतें खंय €3,54,000 ताका एका वर्साक करी येता आसलें खंय. पूण ताणें एक पयसो करून दवरिल्लो ना. कित्याक म्हळ्यार ताची जिणी सरळ ताका कळीत आसलें. सोम्यान म्हणलीं तीं उतरां, तूं पुंजय तुजें दिरवें त्या सर्गाच्या राजांत. सर्गाच्या राजांत तुजें दिरवें पुंजयता आसतना ह्या संवसारांत गरज आसा वय, मनशाक गरज ना म्हूण ना. कितलेय गरजो येतात, कितलेय पुराय जाल्यार आनीकी म्हूण येतात. पूण आमी केन्नाय चिंतलां की म्हजें तावन कितें म्हाका दिवंक जाता. ते देखून कोणेय स्कुलाचे फीज ना तें ना म्हूण आयिल्ले थळा म्हणजे तुजें तावन कितलें घालूंक जाता, तुजे कडेन कितलें आसा. एक 4 पयशे म्हणी पर एकलो पात्रांव म्हणा लागलो, ताच्या कामागारा एकल्याक फ्रीज जाय आसलें खंय. ताचे कडेन ते फ्रीज हाडची शेती ना, कित्याक ताची आवय एकलीच आसली आनी आवयक एक फ्रीज आसल्या कांय फ्रिजान दवरिये तें म्हूण ताणें सांगलें. आनी तो पात्रांव लागीं काम करता. अशें म्हणटाना पात्रांव म्हणा लागलो खंय, जायत फ्रीज आमी हाडूंक रेडी. हांवें 5,000 घालता, म्हजी भयणीक 5,000 घालता, तूं कितले घालता? उरले 4,000 तुवें घाली जायत म्हणा लागलो तो. जायत कित्याक म्हळ्यार तो बरो काळजान बरो मनीस म्हणा लागलो पात्रांव. कांयच ताचें तें एक कल्मश ना, बरो नितळ निर्मळ मनीस तो. जावंक बरो इता धर्माचो पूण बरी सेवा दिता. प्रामाणीक तरान तो आसा आनी कितेंय दिवच्याक तो तयार आसा. ताचो टायम, ताचो वेळ खळमीत नासतना ताणें करची ते तोटान सेवा. किचनान ताणें तें रांदचें रांदप, सगळें करून पात्रांव येवं दी, कोणीय येवं दी, तांकां भोव आपुरबाय तरान तो सुदारसिता. तर ताचे थंय तो इनबॉर्न इन्नेट क्वॉलिटी म्हणटा आमी. इन्नेट क्वॉलिटी म्हळ्यार तुजे थंय तो रोमन आसा तो गूण. एवढी तो गूण तुजे थंय आयलो जाल्यार तुका दिव्या म्हूण बगता. अशें आसा थोडीं जाणां आतां हांव आमची परब करता, दैविकाची परब आसूं दी, पाद्रीपेची परब आसूं, त्या वेळार आमी कितेंय सांगलां, फाल्यां कांय म्हणी जाय गी, कांय म्हणी दिवंक आसा गी, म्हणटा तो म्हणी कांय जाय गी. अशें म्हळ्यार तांचें आमी सांगचें म्हणना. परब आसा म्हणटाना ताणें इसान जाता. तसले बरे गूण मोगाच्या भावांनी भयणीनो देव व्हर त्या तरान मेस्सो वता. कित्याक ताणें म्हणलीं उतरां केन्नाच निर्फळ जायनात. म्हज्या ल्हाणा भावांक आनी म्हज्या ल्हाणा भयणीक कितें तुमी केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. जाक्केवाच्या जिवनान तुमी पळयलें जाल्यार पळया, जाक्केवाक सोम्यान सांगोना तूं तशें कर, तूं अशें कर. हाका सांगिल्लें ग्रेस तरणाट्या, कित्याक ताका कळीत आसलें ताच्या काळजान कितें बरोवन आसा म्हूण कळीत आसलें. आनी हो चिंतलो फकत ते एक 10 दिसां पाळल्यार जालें, उरलें खंयचें करिचें म्हणना. पूण जाक्केव आपल्या जिवनांत कितलीं पातकां आसल्यार केन्ना ताका सुटका मेळ्ळी. त्या वेळार ताच्या काळजांत सोम्याचो अनुभव जालो, सोम्याचो मोग भरलो, तो बरोवन वमतलो. सोम्याचो मोग आसा तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो संपूर्ण तरान आमी दिवच्याक तयार जाता, घेवच्या मात न्ही. ते देखून जायते पटी आमच्या जिवनांत असले एक अवसर मेळटा आसतना तो वेळ जावं दी, थोडो संदर्भार तांकां कितें कुमो करची जावं दी, थोड्यांक एक वाट सांगूंक सयत जायना. इसारल्यार वाटी म्हाका कळीत ना, म्हाका गुर्तू ना. तेंत आसतात जाल्यार तसलें बरें मन तांचें थंय आसना. म्हळ्यार हेरांक कित्याक हांवें करी जाय, हांवूच म्हाकाच म्हणलें एक स्वार्थ तांचे थंय बरोवन आसा.
त्या देखून हेरांक कांयच कुमक करूंक ते वचना. हेरांक थोडे जाणां पळया तांचो टायम जाला जावंक बरो आनी इल्लें काम आसा जायत हांव करतां, आनी इल्लें कितें करूंक आसा हांव करतां, ते इल्लें वाट दाखोवंक आसा ओके जायत, म्हाका दुसरें काम आसा जाल्यार हांव येता. प्रायेचे आसा तांच्या हातांत धरून 1-2 स्टेप्स देंवोवचे, हें सगळें भोव आपुरबायेचें कार्य आमच्या थंय जावंक जाय. आमी कितें चिंता जायतें दिल्लीं जायतीं व्हडलीं व्हडलीं कामां करून दी, जायतें आमचे कडेन कांय ना म्हूण आमी ओगेत बसचे न्हय. दिवच्याक आमचे कडेन सर्वस्व आसा, जायतें आसा, पूण दिवचे ते गूण ना तर कांय करूंक जायना. ल्हानशें हांवें हाच्या पयलें सांगलां, ल्हानांतलो ल्हान आसचो सयत दिवचे गूण आसल्यार ताका देव फावो करता ते दिवच्याक. आनी कोणा थंय जायतें आसा ताका दिवचे गुणूच ना, तर आपणाचें आपणाक म्हूण तो दोन बसता, त्या वेळार ताणें दोन बसचे शिवाय ताच्या जिवनांत तें येना. त्या वेळार कितें जाता, जिवन इनवर्ड जाता, इनवर्ड आपणाचें आपणाकच आवटवर्ड जायना. त्या खातीर एक्सटिरियरली म्हळ्यार आमच्या जिवनांत भायल्या संबंदांत आमी सोम्याचो मोग वर्त्या तरां परगटोवंक जाय. आनी तो मोग वर्त्या तरां परगटता आसतना सोमी आमकां जायतें बरेंपण हाडटालो. त्या खातीर पापा फ्रांसिसान ताचें दिव्य पुंजयल्लें थंय हांगा पाकच ताचें जिवन भोव सरळ आसलें. अशें म्हणटात की ताणें त्या वॅटिकनांत ताका म्हूण आसलो बंगलो सोडून ल्हानशा एका घरांत तो आसलो आनी ताका सर्वंट्साची कांय गरज नासली. ताका जायते बरे शू घाली येताले पापसाहेब जावन. ताणें म्हळें ताचे ओल्ड ते ब्लॅक शूज ते इल्ले शिवण आनी कर्ण ते तो घालना आसलो. मातयें आसता ताचें एटायर म्हळ्यार ताची सगळी मुस्तायकी बारीच सिंपल आसली. जेज्युईट म्हणून ताणें एक तो वाव काणयला म्हणल्या खातीर न्ही, ती आंगवण केल्या दुर्बळकायेची म्हणल्या खातीर न्ही, तें ताच्या स्वभावांत तायिल्लें तें. ताणें फ्रांसीस असीची जिणी आपल्या जिवनाक सरी केल्ली जावन आसा आनी तें नांव फ्रांसीस असीच्या दुर्बळकायेंतल्यान ताणें तें घेतिल्लें आसा. दुर्बळ जाल्लो फ्रांसीस ह्या संवसाराक मात्र आपल्या बटवाड्यांत आनी आपल्या आस्तींत, आपल्या पयशांनी, आपल्या ग्रेस्तकायेंत, पूण ग्रेस्त जालो तसो दुबळो फ्रांसीस सर्गाच्या दायजान सोम्या मुखार. आनी आज बाबा फ्रांसिसाची जिवानी तुमी पळयलें जाल्यार ताच्या अडनांतलें तें लुमोसीन कार्स व्हडलीनातलें ल्हानशें एक ताका वेचाक मात्र एक सवलताये खातीर तें आसलें. आनी अशें म्हणटा की ताका सपरेट एक डायनींग हॉल सयत ताणें घेवंक ना. हेरां सांगात तो आसतलो, हेरां सांगात जियेतलो. आनी तसलें जिवन जियेत आसतना सोम्या थंय ताणें पुंजयलीं देरवीं आपूण दिवच्याक आयलां, घेवच्याक न्ही, लेने को नाही देने को आया म्हणटा तो. आनी अशें म्हणटा आसतना कितें दितालो, सगळें ताचें सर्वस्व. त्या प्रमाणें आमी आसात तर आमी हर एकल्याच्या गरजांक पावोवंक, हर एकल्याच्या जिवनांत एक अमूल्य पात्र आमचो खेळोंक आमी तयार आसता. पूण आमचें कितें जाता की म्हळ्यार आमी चड आनी चड आमी हेरांक दोगो दिवच्यान, हेरांचें लुटच्यान, हेरांचें वायट करच्यान मात्र आसता. हेरांक बरें जाल्लें आमकां पळोवंक जायना. हेरांक बरें जाल्लें पळोवंक कोणाक जाता, ताच्या काळजान, कोणाच्या काळजान देवाचो मोग बरो नमतता, तो मोग जाय तो उमाळटा. तसलें हेरांच्या उदारगतेंत, हेरांच्या बरेपणांत यशस्वी तरान भागीदार जातात. मात्र न्ही, तांकां तें बरें भोगता. हेरांक बरें जावं दी, हेरां बरें करूं दी. त्या देखून हेरां बरें जातना तुजें कांय उणें जायना. त्या खातीर आमी मागचें जावन आसा, तांकां 100 वांट्यांनी बरें कर देवा, हाका 100 वांट्यांनी बरें कर देवा, दी देवा ताका. आनी तशें आसतना रेतेरींतूच आमी पळयलें जाल्यार अपुरबायेचें शिकोण दिवचें कोणी आसत तर आमी केदार म्हणटा बारी बरें त्या लोकांक आनी इल्ली बदलावण जावच्याक आदार जातालें, बरें जातालें. तांच्या आमी तें करता आसतना म्हजे खातीर न्हय, तें करचें तांच्या खातीर आसा, तांच्या जिवनांत बरेंपण हाडच्या खातीर आमी करचें जावन आसा. त्या देखून केदाळय म्हाका खंयच्याय वेळार रेतीचो टायम इतलो म्हणत जाल्यार तितल्याच टायमाक सीमीत करची एक संवय जाल्या. कित्याक त्या टायमार आमकां दिल्ल्या त्या टायमार कितें म्हाका हेरांक दिवंक जाता तितलें हांवें तें दिवचें. आनी तातूंत हांव प्रॅक्टिकल रितीर ताच्या जिवनाक कितलें तें सन्मान जाता त्या प्रमाणे आसचें. म्हजो अनुभव हांवें भितर दोन बसचें न्ही. आतां पाद्रे पियो लागीं मागिल्लें जायत्या जाणांक मेळ्ळां. अशें आसतना तांकां मेळना, हाका मेळटा की नांगे म्हणलें न्ही, हाकाय मेळटालेंच. कित्याक म्हळ्यार दिवचो सांजतो आपल्या जिवनांत पंत्याच्या पयलेंत तो उठोन लोकां खातीर येवन त्या कपेलाची इगर्जी दारां काडटालो आनी दारां काडून कितें तो करतालो, लोकांक भितर घेतालो आनी येवकरीचा बलिदानांत तांकां एक करतालो. ग्रेट सॅक्रिफायस ही हॅज मेड, थँक्स गिवींग सॅक्रिफायस, थँक्स. त्या येवकरीच म्हळ्यार अर्गान दिवचें, थँक्स दिवचें,
दिनवास म्हणचे त्या देखून आमी आमच्या जिवनांत सोम्यान केले सर बरेंपण वाकाणून लेना बँक न्हय देना बँक जावच्याक सोम्या कडेन आमी मागोवंक जाय. तेंच बाबा फ्रांसिसाच्या जिवनांत ताणें दिलें आनी दिलें आनी दिलें आनी दिलें अंटील इट पेन्स यू अंटील इट पेन्स. माता तेरेसान म्हणलें उतरां ती तुका तुज्या सगळ्या जिवांत ती दूख हाडोवचें म्हणसर दिवन सोड आनी दिल्ल्यान कोणी पापरी जावनात दिल्ल्यान कोणी पापरी जावनात. थोडे फावटी आमी कितें सेल्फीश घेयन दिता पळय दिलां म्हणटा कोणाक थोड्यांक मात हें दिवन बसता पळय तें पापारी जाता. पूण अशें दिल्ल्यान कोणी तो पापारी जाल्लो आमकां पळोवंक मेळना. तर सर्वेस्परान आमकां दिल्ली देख हर एका वेळा ताणें दिश्टी पडले उपरांत आपल्या सिसाला घेतना तांकां कितें म्हणून दिलें. इंगळ्यान मासली भाजून तांकां खावंक दिली. तेच प्रमाणे तांच्या जिवनांत संतोश दिलो, समाधान दिलें, धैर्य दिलें, बोरवोस दिलो, भावार्थान भरच्या खातीर आनीक चड मापान ताची वळख तांकां मेळ्ळें अशें केलें आनी दिलें आनी दिलें आनी दिलें हें सगळें ताणें दिलें. अशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी दिवच्याक मागया. बाबा फ्रांसिसाचे गुणगान करन हांगा तोंडान मात उलयल्यार पावना आनी कोणाचे पापा फ्रांसीस बाबा सीसीचें नांव सांगो न्हू तो फ्रांसीस सीसी तसो दुबळो आसलो थंय ग्रेस जालो म्हणून आमी आमच्या कार्यांनी कांय करिनासतना फकत तांच्या वळणान केल्या जर तुज्या जिवनाक काले फायदो आसा. तुज्या आनी म्हज्या जिवनान कसले अर्थ दिला. ताणी ते जियेल्यात काल्याक तुवें तसलें जिवन जियोवच्या खातीर तसलें संपूर्ण तुका जियोंक जाता की ना म्हूण हांव विचारना. जाता कित्याक आमी एक चिंतलें जाल्यार अशें करी जाय अशें सरळ आसा जाय त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत आसा जाय म्हूण चिंतल्यार खंडीत जावन सरळ जिवन जियोंक जाता. आनी सरळ जिवन जियेत आसतना तूं देवाक खाल जावन चलताय कालतो जावन चलताय. तातूंत आमच्या थोड्यांनी आसा स्पिरिच्युअलिटींतल्यान सांगचें आसा तुजें पाकेट दाट जाता आसतना तुका कांयच पडोवन वचनात. तें पुरो आमच्या मतीन कित्याक पॉकेट दाट पॉकेट पातळ हें पुरो आमी ह्या लौकीक संवसारच्या वस्तूंचेर वंदोवन जियोवचें. लौकीक आडंबरान आमी जियोवचें. जाय गरजेक कितें जाय तें गरज देवूच तुजी पुराय दिता कित्याक ताका कळीत आसा. ते सिसाकडेन घाले आहलें सगळें तें वांटून खावन आसलें हेणें तेणें वचून हाडनासलें. आमचे ते फ्रांसिस्कान फ्राद तांकां कितें आसा क्वेस्टिंग म्हळ्यार भीक मागोवन दीस काडचे हेणें तेणें वचून इसान दीस काडचे आसले कांयच उणें तांकां जावना. आज परिस्थिती बदल्ले जावंक पुरो पूण ताचें तें वॅल्यू सिस्टम आमी सोडून दिवंक जायना. वॅल्यू सिस्टम आमी केन्ना सरळ आनी कलते आनी विधेय जावन जियोन देवार होंदोन जियेता देवच आमकां दिता. त्या देखून आमी खाणगोंच्या मात आमचो हात ओड्डोवचो न्ही. केदाळे हांव म्हणचें आसा हात खाणगोंच्या न्ही हात आसात आमचे आशिर्वाद दिवच्याक बरें करच्याक हेरांक कुमोग करच्याक तातूंत कितेंय तुका दिवंक आसा त्या हातांनी दिवच्याक तेश्ट मापान दिवच्याक ते जाय बोगसाणें दिवच्या जावंक पुरो एकामेकाक दाळ आनी मोळे दिवच्या जावंक पुरो एकामेकाक भोव अपुरवाचीं उतरां दिवच्या जावंक पुरो तुजे कडेन आसा तान तें इल्लेपणी हेरांक सॅक्रिफायस करून दिवचें. कोणेंय गल्ल्यांतलें दिवचें न्ही. आमचें कितें सॅक्रिफायस करून दिवंक जाता तें आमी हेरांक दिवचें. हें सगळें पळयतना कितें जाता आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण येता आनी आमी देना बँक आराम करता. डेपॉजीट आमचें वाडोवंक जाय तें डेपॉजीट आमचें वाडोवंक जाय. आमी कितें पळयता आमच्या बुकान कितले डेपॉजीट वाडल्यात म्हूण पूण तुज्या काळजांत कितलें डेपॉजीट तुवें वाडयलें तें सर्गीच्या राजाचें दिर्वें कितलें पुंजयलां ताचे वयर तुज्या मुखल्या जिवनाचो संतोश होंदोन आसा. देखून आमी खावन गम्मत करन कुशालाय करन चार पार्टीक वचोन हेणें तेणें मेळ्ळ्या बरी गमजाली केल्या जाल्यार तें जिवीत न्ही. मोगाच्या भावनान जिविताक एक अर्थ आसा. नव्या जिविताची वाट दिवंक आयिल्लो पुना जिवन जाल्लो जेजू प्रत्येक तरान आमकां तसल्या जिविताच्या वाटत तो जावन आसा. त्या वाटेन चल्ल्या जर आमी बाबा फ्रांसीस मात न्ही ताच्या की उसली जिणी जिवंक तुका आनी म्हाका साध्य जाता. त्या देखून एका मनशान तसली जिणी जियेले जाल्यार ताचे थोडे एस्पेक्ट काण जियेचे म्हणा ताचे की उसली जिणी ताचे की बऱ्यांतली बरी जिणी हांवें जियोंक जाता. मात तेरेजा तिचे खातीर तिणें कांय पुंजयल्लें ना. तिणें पुंजयल्लें आसा तर देवाच्या राजांत तांची दुबळ्या रगत्यांची सेवा करन तांकां जाय तें बरेंपण करन तिणें पुंजयल्लें. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत दिरवीं पुंजोवची ह्या संवसाराची न्ही. हेरांचें गुणगानां करन ताळो तसो जियेलो वो असो जियेलो तर तूं ज्या जिवनांत ताचे खंयचे एस्पेक्ट तुवें हें केल्याय
तुज्या जिवनांत कितलें बरेंपण करूंक तुवें चिंतलां मात न्ही, तें केलां. त्या खातीर निर्धार घे. दिल्ल्यांत असलो संतोश मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तो केन्नाच वळणूक साध्य. कित्याक जिवन सरळ, सुगाम, संतोश भरीत, उल्हास भरीत, खुशाल भरीत आनी भोव सुटसुटायेचें जाता. सोम्या तें बोवार्थ दवर न्हू, त्याच भरोशाची किरणां जावच्याक हेरांक भरोशे यात्रिका मात न्ही, यात्रीक पैण केल्यार मात पावना. यात्रीक पैण्याचो उपयोग तुज्या जिवनांत बदली जाय. यात्रीक पैणाद्वारे तुजें जिवन आनीक उदार जाय. यात्रीक पैणाद्वारे तुजें जिवन पवित्र जाय. भगवानपणाची हे जाय, तें भगवानपण सगळ्यांनी विस्तर जाय. बांयंत उदक सोडलें जाल्यार जर तें एक कडेन मात रावना, ती सगळ्यांनी विस्तरता. त्या खातीर आमी म्हणचें आसा, वॉटर प्रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट आतां आमी यूज करता. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांनी ती जर विस्तरल्या जाल्यार बांयंत उदक येदोळें आसता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत बरेंपण सांबाळूंक जाय जाल्यार सर कृपा आमी सोम्या कडेन मागया. सोम्या आमकां दिता तें बरेंपण. प्रत्येक तरान पापा फ्रांसीसाक श्रद्धांजली आमी अर्पीत करता आसतना विनोद गांगुली देवाच्या शब्दा खातीर आपलो जीव समर्पीत केल्लो एक परतो मनीस. ताचे खातीर आमी मागया. ताच्या वर्त्या दायजान, सोम्याच्या दायजान तो वांटेली जावं दी, पुना जिवनपणाचो प्रकाश जे सदांच पांगोवन दी. मातने आसता आमी करची हर एकी सेवा मोगाची आनी अपुरबायची स्वार्था वेळें निस्वार्थी जावच्याक सोमी आमकां सर्वांकी जाय जाल्यार बरें कृपा दिवं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.